कथेचे नाव लुंगी. कथा बरोवपी सोनिया डिकोस्टा. कथा सादर करपी क्विनी वेगस, गोंय. शिनप्पाच्या पुतान शिनप्पाक जल्मदिसाचें इनाम जावन दिल्ली सोबीत रंगार सिल्काची लुंगी ती. शिनप्पा लुंगीच्या मोगार वमतो आनी उदारो पडल्लो. त्या दिसा ती लुंगी न्हेसोन पेंटेक गेल्लो. पेंटेंतुले ताचे इश्ट ते लुंगेच्या मोगार पडले. ते लुंगेक होगोडसिल्ले कितले, तिचे विशीं सवालां विचारलेलीं कितलीं. शिनप्पा बारी सोंपता मो आज. एकलो उदगारलो. खंय घेतली शिनप्पा लुंगी? शिनप्पा फोतेंची लुंगी गी. दुसऱ्यान विचारलें. कोणें दिली शिनप्पा लुंगी? तिसऱ्यान विचारलें. आहा, कितें शायन जाता तुजी नवी लुंगी. चवथ्यान दिश्ट लायली. अशें सुमार जाणांनी शिनप्पाचे लुंगेक होगोडसिले. शिनप्पाक खुशी जाली. ताचे लुंगेक होगोडसिल्यार ताका होगोडसिल्ले बरीच. शिनप्पा पेंटेंतुलें ताचें काम तिरसून घराव्याच्या बसार चडलो. सांजेचो वेळ जाल्ल्यान ताका बसोंक जागो मेळूंक ना. तो उबोच रावलो. बस चालू जालें. हर एक रावणेर चड आनी चड लोक चडलो. 10 मिनटांनी बस सादारण लोणच्याचे बोतली बरीच चालले. उबे राविल्ल्यांक उजवाड दिसनातल्लो. उस्वास घेवंक वारें नातल्लें. पांय दवरूंक जागोय नातुल्लो. बसुल्ल्याचेर उबी रावल्ली मालवताली जाल्ल्यान बसुल्ल्यांक बसोंक समा जायनातुल्लें. शिनप्पा बसाच्या मदेकान शिरकल्लो. हालोंक सैत जायनातुल्ले बरी शिरकल्लो. 20 मिनटां उपरांत शिनप्पा देंवचो जागो आयलो. तो मुखार आसुल्ल्यांक लोटून गुड्डावून चिमटे काडीत मेटा लागीं पावलो आनी देंवलो. बसाच्या भायर रावून थंड वारें सेवलें. उपरांत लुंगी वयर उखलून बांदूंक हात सकयल व्हेलो. तवळ ताका झिंट मारिल्ले बरी जालें. जाल्लें कितें? पेंटाक बांदुली लुंगी नातल्ली, नपयच जाल्ली. शिनप्पा खांब्या बरी रावून आसतना कंडक्टर रईट पळय म्हूण बोबाटलो आनी बस रोंग आवाजा सांगाता मुखार धांवलें. शिनप्पाचे कुडीन जीव आयलो. तो गडबडोन घुंवोन अयो म्हजी लुंगी म्हूण बोबाटींत बसा फाटल्यान धांवलो. पूण बस ताका कान दिनासतना धांवलेंच. शिनप्पाची अवस्था पळोवन भोंवतीचो लोक किडकिडोंक लागलो. शिनप्पा परतून बोबाटलो. अयो म्हजी लुंगी, ते हरामी बसार म्हजी लुंगी आसा. शिनप्पा कितें जालें? कुशीच्या आंगडच्या इरप्पाक करजुलें. कितें सांगचें गा? शिनप्पा तकलेर हात मारीत म्हणालो. ह्या दयडिल्या बसांनी गदडी मोडल्यार कितली? पेंटाक बांदल्ली लुंगीच सुटोन पडात तर बसांनी येवचें खंयच्या कर्माक सांग? वड न्हय शिनप्पा. हांसो तडवून बुजवण दिली इरप्पान. देव सोडून घालिना पळय. तुजी लुंगी गेली न्हय वे. तुजो हात वा पांय वा नाकूच जडल्लें तर तूं कितें करतोय? तुज्या घरच्यांक कितें म्हणून सांगतोय? तेंय खरें म्हणून चिंतून संवसारांतल्या सर्व बसांक गाडी घालीत खाली इजाराचेरूच घरा गेलो शिनप्पा. हेणें लुंगेक कितें जाल्लें? ती 2 बसक्यांच्या इड्ड्यान शिरकल्ली आनी अशी ती शिरकोन आसतना चिनप्पाच्या दोळ्यांक पडली. आतां चिनप्पाक आसच्यो लुंग्यो पुरा मेळकट आनी पिंजकट. भायर वेतना न्हेसच्याक 2 सादारण पेंटांचो दनी चेन्न. इतली सोबीत लुंगी ताणें ताचे जिणेंत पयले फावटी पळोवची. हात उडयल्यार मेळची तितली लागीं आसल्ली ती लुंगी. चेन्नान हे भशेन ते भशेन पळयलें. दुसऱ्या कोणेच ती लुंगी पळयल्ले बरी दिसनातल्लें. कोण जावयेत हे लुंगेची निर्भागी वा बागी वारेस्तार? चिंतलें चेन्नान. चुलबायेन भायर पडची तसली वस्त न्हय लुंगी. तुवाले, पोती, पर्स, बायल, भुरगीं इत्यादी भायर पडटीत. पूण संवसाराचे चरित्रेंत ही पयले फावटी लुंगी भायर पडल्ले बरी दिसता. चेन्नान परतून हे भशेन ते भशेन पळयलें. सकंडाच्या पेंटार पेंटां लुंग्यो नातल्यार कापडां आसल्लीं. कोणाच्या तरी पोतयांतुली भायर पडले आसतेली लुंगी. तिसरे फावटी दोळे गुंडावन चेन्ना बागवालो.
लुंगी ल्हव आपल्या पोत्यांत रिगयली आनी चवथे पावटी दोळे गुंडायले. नर मनशान ताचे कारचें पळोवंक नातल्लें. चेन्नाक संतोषच संतोष. इतली सोबीत लुंगी फुक्याक मेळटना कोणाक संतोष जावचो ना. चेन्ना देंवलो आनी घरा गेलो. ताचो प्रायवंत बाब बुकल्या दारा लागीं उबो आसल्लो. बाबाच्या तोंडा वयलो तांबडो रंग पळोवन चेन्नाक बें दिसलें. खंय मरूंक गेल्लोय रे सगळो दीस? बाब गरजलो. मरूंक वचूंक ना, चेन्ना म्हणालो. काम सोदूंक गेल्लो. काम? म्हणालो चेन्नाचो बाब. काम सोदूंक गेल्लो खंय तो? काम सोदूंक वेता म्हणून म्हजे कडचे पयशे सोलून पेंटेक वेताय मरे. थंयसर तुज्या नालायक इश्ट सांगाता मेळ घालून पयशे बी बाडून घरा येताय. म्हाताऱ्या बाबान घोळल्लें गिळूंक लज दिसनाय रे तुका? हांवें सांगलें न्हय वे हांव काम सोदूंक गेल्लो म्हणून, चेन्ना म्हणालो. काम मेळना तर हांव कितें करूं? हातूंत म्हजी चूक कितें आसा? ना रे, तुजी चूक कांय ना, बाब नंजानी म्हणालो. तें आसूं, काम नातल्ल्या तुका कितें कितें कित्याक हाडी जाय? आज कितले पयशे बी बाड केले? बाबान चेन्नाच्या हातांत उरल्या पोतयाक बोट जोखून विचारलें. 2 मोगी, चेन्ना म्हणालो. आनी 1 लुंगी. लुंगी? बाब कुटलो. म्हज्या पयशांनी लुंगी काण घेताय रे रेड्या? हे भशेन दी रे ती लुंगी. दिना, लुंगी पोटलून धरून म्हणालो चेन्ना. ही म्हजी लुंगी, म्हाका बसार मेळल्ली. तुज्या घाणाकुट्ट पयशांची ही मोगी मात्र धर, थूच का? पोतें बाबाच्या हातांत चेपून लुंगी पोटलून धरून चेन्ना घरा भितर गेलो. वच रे, बाब बोबाटलो. काम करूंक भगवान आतल्लो तूं हरामपण दाखयताय रे. काम सोड. चोरची योग्यता आसाय रे तुका? अय्यो देवा, तुका बूद येताना हांव मोरोन अस्थी पंजर जाता गी म्हूण. चेन्ना मांद्रेर उदारोच पडल्लो. तोंड हुलपतालें. मतीन चिंतनाचे आटे बिटे सदां न्हीद आसता बाबाचे रोजार. आज सदया की इल्लें चड. काम करची योग्य ना म्हळ्यार कोणी सोशीत? चेन्ना सदां न्हीद सोंसतालो. आपणाक चोरची योग्यता ना म्हणलें बाबान. कशें म्हणत बाब हां तशें? कितलें धैर्य बाबाक हां तशें म्हणूंक? कित्याक ताणें ल्हान आसतना शेंवती टिचरीचे लिपस्टीक तिच्या नाका पोंदल्यानूच उश्णावंक ना गी. चिके व्हड जाल्या उपरांत पार्वतमाचो गडाय चोरूंक नावे. त्याच वर्सा लोरसामाची दुकरांची पिलां आनी आयडाबाईचो पणस चोरूंक ना गी. आनी कितें कितें चोरलां ताणें? आनी बाब ताका चोरची योग्यता ना म्हणटा. बाबाक बुद्ध शिकय जायच. शिकय नासतना रावंक नजो. आजच कितें तरी चोरून बाबाक दाखय जाय की आपणाक खंडीत चोरची योग्यता आसा. चेन्ना उठोन उबो रावलो. जनेलांतल्यान चन्ने ताचे नवे लुंगेक दिश्ट लायताले. चेन्नान लुंगी मोगान पोशिली. नशिबान मेळिल्ली लुंगी. ती न्हेसल्यार सुरू जावन अखेर पर्यंत ताचें नशीब बरें आसतलें अशें चिंतलें चेन्नान. ती लुंगी न्हेसोन घरा भायर गेलो. खंयच्या घरा वचोन चोरी करूं? चान्नेय आसा, पूण चान्न्या सांगाता मोडांय आसात. शेजारा बेचे नाका. शेजाराक कसलीय चोरी जावं ताचो अपवाद चेन्नाचेरूच पडटालो. कित्याक तें कोण जाणा? लोकांक आजकाल बुद्द उणी. चेन्नान इल्लेशें पयस वचून चोरचें म्हणून चिंतलें. 1 पोतें खांद्यार उमखडावन बाबाच्या मोडकट सायकलार बसून तो वेगी राज रस्त्याक पावलो. 15 मिनटां उपरांत चेन्नान एका हितला मुखार सायकल रावयलें. हिताल बरें आसल्लें. रुखांचो सावट आसल्ल्यान चान्न्याचे उपद्र आसचे नात. घरचीं सकटां न्हिदल्ले बरीं दिसतालीं. चेन्ना ल्हव हितलांत रिगलो. तेच घडये घरच्या यजमान्याक म्हणचें शिनप्पाक जाग जाली. चेन्ना वरवीं न्हय, ताका उजो सोसूंक जायनातल्लो. सांगाता तकली फोडटाली. शिनप्पा खाटल्या वयलो उठलो आनी जनेला सरशीन गेलो. थंड वारें ताच्या हरद्याक आपटलें. थोडो वेळ हितलांत भोंवल्यार तकटी फोड फोड रावत अशें चिंतलें शिनप्पान. मुखलें दार उगडून तो हितलांत देंवलो. थोड्याच खिणांनी तो कुंकडाच्या गुडा सरशीन पावलो. एका चणे निट्ट जालो.
थंयसर गुडा लागीं चान्न्याच्या उजवाडान ताका दिसली एक लुंगी, ताची लुंगी. तो ताचे लुंगयेक खंय जाय थंय कोणाच्या आंगार पळयल्यारय वळखत. लुंगये भितरल्या चोराची कूड पेंगटा मेरेन गुडा भितर रिगल्ली. शिनप्पाक इतलें अजाप जालें की ताका आपूण सपन येता वा जागो आसा म्हणलें समजना जालें. ताणें दोळे गश्टिले. दोळे गश्टून जातच चेन्नाची गुडा भितर रिगल्ली कूड 2 दाट्या मोठ्या कोंबड्या सांगता प्रत्यक्ष जाली. चेन्नान आनी शिनप्पान एकामेकाक गडीभर पळयलें. चेन्नान भियान आनी शिनप्पान रागान. दुसरेच घडये चेन्ना गुंगलो आनी कुकडा सांगता वाऱ्या वेगान धांवूंक लागलो. ए म्हजी लुंगी! जीब सुटली शिनप्पाची. म्हजी लुंगी! चोर चोर चोर! शिनप्पान चेन्नाचो पाटलाव केलो. धांवता धांवता चेन्ना न्हेसोन आसली ती लुंगली जाशाक शिरकली. ती सुटोवंक हातांत 2 दाटी मोठी हुळहुळची कुकडां आसल्यान साध्य जालें ना. हाचे वरवीं लुंगी पाटी उरली आनी चेन्ना मुखार पावलो. पाटी उरल्ले ते लुंगयेर गीद हुंदराचेर पडल्ले बरी पडलो शिनप्पा. हेच घडये बाबाच्यो बोबो आयकून भायर धांवून आयिल्लो शिनप्पाचो पूत राजा थंयसर पावलो. बाबा, कितें जालें? ताणें विचारलें. पळय रे, म्हजी लुंगी मेळ्ळी म्हणालो शिनप्पा. पूण चोर चोर म्हूण कित्याक बोब मारली? पुताक समजना जालें. हेट, 4 5 शेर मीठ. म्हजीच लुंगी न्हेसोन म्हजीच कुकडां चोरूंक आयिल्लो. हांव सोडटा वेतर. लुंगी आरावन धरून घरा भितर गेलो शिनप्पा.